आयच्या प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. पहिलो प्रश्न घेऊया. श्री Roberts. Question number 3 पढ़ा. The answer is not given properly for the last two assembly Which one? sessions. Question number 3 unstart. अच्छा, ओके. ते आमी आन्सर मागोता हाय 2-3 असेंब्ली जाले आनी तो 2-3 असेंब्ली आमकां आतां आन्सरूय येना. आय हॅव आस्क्ड रिप्लाय देखून रॉंग दिल्या कित्याक तींत कितें जालां ते इफींत आय बीन एलेजिंग दॅट देर इज अ स्कॅम. आन्सरूय मेळना. आर्टिस्टांचो डिस्टन्स आर्टिस्ट पळय हाय त्या आर्टिस्टांचो कितली रेट ती कांय ना. आय क्लियरली क्वेश्चन इज व्हेरी क्लियर. आन्सर ना. सो आय वॉन्ट अ डिसिजन ऑन दॅट. गिव इट टू मी. डिस्क्रिपन्सी आसा पळय ती म्हाका लक्षान हाडून दी. No, the answer is very clear. I have asked a specific question. म्हणजे disparity ना. But reply तसो येना. 2 असेंब्ली सेशन जाले रिप्लाय येना. you bring it Feature, to I don't know. आनी हांव सांगोता असेंब्लींत कित्याक थिंग स्कॅम आहा म्हूण. ऑलमोस्ट तूं ते दी म्हजे कडेन. I am raising. फायन. Because, sir, I would like to raise a point of order. On 1st of August 2014, there was a star LQ number 9C, which was replied. Because this was... ना. जस्ट लिसन. हय. आतांच्या प्रश्नाच्या बद्दलचं कितें आसा डिस्क्रिपन्सी? this ना, is- जस्ट लिसन. No, जस्ट no, लिसन. ministers have announced in Listen the- first. ministers are going जस्ट to the लिसन press. फर्स्ट. आत्ताच्या प्रश्नाच्या बद्दल तुझे कितें प्रश्न आसात? ना, ना, आताच्या प्रश्नाचेरूच just- ऐक, reflect म्हजे जाता पयलीं है. ऐक. म्हजे पयलीं ऐक. हय. ना जाल्यार मागीर 0 आवराच्या वेळार तूं रेज कर. ओके. श्री प्रताप सिंग राणे. Speaker, sir, I would like to take 1A. 1A. Answer as per computer. Speaker, sir, actually this question pertains to not only the federation, also the government. The prices of feed plus other requirements for animals, medicines, etc., have gone up. Along with it, you see on the roads number of cows, animals. Nobody wants them, I think. Therefore, that is why I had asked this question. One side you want to give heavy subsidies for purchasing animals from outside the state. Science and technology has advanced so much. Things are very expensive that we can have high-yielding animals also, for which subsidy is given now, which are brought. But we can breed those animals in this state. Has the Federation and the department made any study on this? And what is the cost for production of milk per liter? Speaker, sir. जो प्रायस मिल्काचो आसा तो काव मिल्काचो सद्याचो रेट 22 रुपया 48 पैसे परचेस करता डेरी. आनी बफेलो मिल्क 27 रुपया 25 पैसे परचेस करता. ह्यातूंत हे करता आसतना कॅटल फिडाक जी सबसिडी ते दितात ते 2.5 रुपया पर किलो दिता आनी वेटर्निटी इनपूट कॉस्ट जे आसा ते 1 रुपया 25 रुपया पर लिटर दिता. जे त्यांनी एनिमला बद्दल उलयलो तो आमचो हो प्रायसा पुरतो हो प्रश्न आशिल्लो. कारण एनिमलाचो प्रश्न एनिमल हजबंड्रीक वता असो म्हाका दिसता. म्हाका तुमी सांगा
हे रेट तुम्ही जे दितात तर बेस्ड ऑन वॉट फीड दिता आय आस्क यू वॉट इज द कॉस्ट पर लिटर आनी विकतात कितल्याक? स्टँडर्डायज मिल्क जें आसा जेचे फॅट 4.5 तेचो 40 रुपया रेट. फूल क्रीम मिल्क जें आसा 48 रुपीज विकता. काव मिल्क जें आसा फॅट ते 3.5 फॅटाचें तें 36 रुपये विकता आनी टोन्ड मिल्क जें आसा फॅट 3 तें 33 रुपये विकता. तुम्ही जाणान भायर रेट जे तुम्ही विकतात 40 रुपये 35 रुपये 4.5 4.5 is average. Holstein cow gives 4.5. Okay, buffalo milk may be high. You are mixing both the milks and selling. However, my question to you is, what is the cost price you are paying to the farmer with 4.5? I told you, for 4.5 we are paying 20. SNF 9, SNF 8.5. 8.5 to 9. It is 22 rupees 48 paisa. And Well, from 1st August, double rate in तुम्ही विकता. from 1st August, they have increased 1 rupee rate to the 1 farmers. रुपये म्हणजे कितें? That will go to 23.40. शेतकऱ्यांक भीक नाका तुमच्या कडेनसून. तुम्ही रेट सारको दियात, चेक करात. Because बाकीच्या स्टेटीत तर पळयत. बाकीचे स्टेटीन कितें आहा? बाकीचे कोल्हापुरात 23 rupees 89 paisa आहा. कर्नाटकात 22 rupees 60 paisa आसा. आणि एक मिनिट सांगता. त्याच्या भायर हो रेट फक्त डेअरी दिता तो सांगला हांवें. त्याच्या भायर 1 रुपया 75 पैसे डेअरी तो चिलिंग एंड अदर्स दिता आनी गव्हर्मेंट जो आसा 40%. 1 रुपयाचे 40 पैसे सरकार दिता. म्हणजे आज सरकार 9 रुपया सपोर्ट प्रायस दिता शेतकऱ्याक. आणि तो रेट तर धरलो जाल्यार 33.5 रुपया 23 पैसे शेतकऱ्याक आज दुधाचो रेट मेळटा. 33.5? हय, गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस 9 रुपया दिता न्ही. गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस केन्ना दिता? खंयच्या वर्सा हाडून दितात? गेल्या वर्साची दिला तुम्ही? हय, 6 म्हयने जाले दिला. सगळ्याचे दिता, अपडेट दितात. सगळ्यांक दिता गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस. तो डेअरी कडेन जो येता डेअरी हांव दिसाक गेल्या म्हयन्यान आतां दे आर ब्रिडींग. आय मायसेल्फ सप्लाय अबाउट 200 liters of milk per day. Supplying to dairy? Don't tell me about dairy. Nothing has been given. No, we are paying 9 rupees. 9 rupees 40%. केन्ना हाडून दिता? आता 1 वर्स जाले आमी स्कीम दिता सगळ्यांक. 1 वर्सा स्कीम दिल्या. तुमची स्कीम पाडकांचेर सुद्दां अजून पयशे दिल्ले ना. तुम्ही चौकशी करात. अरे माझ्या कडेन आय हॅव एटलीस्ट subject now because it is animal husbandry issue. But I can tell him that all those who have submitted proper document have been paid. There are some problems of giving documents by some societies. We are working on it also. Societies may be giving documents. I don't know what documents one has to give, but they have asked them to have the what do you call this, Kisan cards and whatnot, to fill up of so many forms, which is not possible for common farmer. But why I am asking this question is that farmers are not getting their due. The reason is, there are plenty of reasons. You will point fingers at him saying he is the animal husbandry minister, I am a cooperation minister. सांग. ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडर म्हणटात तातूंत थोडें तथ्य आसा. एक 8-10 दिसां पयलीं हांवें रिव्ह्यू घेतलेलो सगळ्या सोसायटी कडलो डायरेक्टराक बसून. आनी म्हज्या लक्षांत आयलें की काही सोसायटींक खरेंच फाटले 9 म्हयन्याचे आनी काही सोसायटींक 1 वर्साचेय पयशे उरल्यात. ते उरलेले हाचें कारण, जेंचे उरले ताचें कारण तांचे कडल्यान वेळोवेळी जे डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्मेशन येवचें आसता सोसायटी कडल्यान क्वॉर्टरली
तें आयलें ना किंवा आयिल्लें हें चुकीचें आयिल्लें, टोटल सारकी जायनासली आनी त्यामुळे ते परतून धाडलेले. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिली की आतां परतून धाडप ना, जर कोणाचें रेक्टिफाय करूंक जाय यू कॉल द कन्सर्न चेअरमन ऑर कॉल द कन्सर्न सेक्रेटरी अँड गेट इट रेक्टिफायड देअर अँड देअर इट सेल्फ. दीस हॅज बीन डन नाव स्पीकर सर. आनी म्हज्या अंदाजान एक आठवड्या भितर निदान फाटल्या मार्च पर्यंतचे सगळ्यांचे पयशे मेळटले. मार्च 2014 पर्यंतचे मेळटले आनी जेणी एप्रील मे जूनचो दिल्लो आसा इनकम्प्लिटेड फॉर्म ज्या सोसायटीन कंप्लाय केल्ले आसा तांकां जून पर्यंतचे मेळटले स्पीकर सर. सहकार मंत्री काय करता आहेत आमचा तो विषय त्यांचा आहे. त्यांचा विचार ह्याच्याकडे त्याच्याकडे बोट दाखवू नका. त्यांचं तुमचं एक गव्हर्नमेंट आहे. स्कीम ही उपाय काढू डायरेक्ट नका. स्कीम ही डायरेक्ट शेतकऱ्यांना नाही. एनिमल तुम्ही- डिपार्टमेंटून दिली आहे. हे बघा, तुम्ही झोपा काढू नका. झोपा काढत नाही. श्री विश्वजित राणे. This is a related question with the honorable leader of opposition. प्रश्न विचारला की pertaining to the pricing of the milk rate चो विषय जो काढला कॉपरेटिव्ह मिनिस्टरांक कॉर्पोरेशन मिनिस्टराक विचारूंक सोदता की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जे तुमचे अंडर आसा आयज पर्यंत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो विशय संबंधीत करून दिता हांव. तो विषय डायरेक्टली ना पूण कितें आसा This की is pertaining to dairy only, sir. ना ना डेअरी ओनली वेदर यू वील कन्सिडर आयज डेअरीचे कितलेय स्कीम काडले म्हणून लोकांक काय परवडपाचें ना. आणि मुख्य म्हणजे ब्रू आणि इतर काही जे आमचे सारखे फार्मर जे काही फार्मर विरोधी पक्ष नेते सारखे आसा अँड काय बऱ्यापैकी फार्मर जे तुमचे सावथान आसा हे फॉडर जो असता ग्रीन फॉडर आणि ब्रू हो जर सबसिडायज करूंक जाय काय तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जे तुमच्या खात्याचे अंडर आसा हे तुम्ही घेऊन तुम्ही इनडायरेक्टली सबसिडायज करून ते शेतकऱ्याक पावपाचो प्रयत्न करतले म्हणजे इनडायरेक्टली ही विल बी इन अ बेटर पोझिशन टू गेट द आउटपुट from the cows. So what I am asking you is, my question is related, will you consider using your contract farming which has been put under your department to ensure that good green fodder is subsidized and provided to the farmers so he is able to boost his milk yield? My question is related. You may say it's not related, it is related because without this any scheme, कामधेनू असो कसली स्कीम असो त्या तरेचो दर शेतकऱ्याक मेळपाक मुश्कील आसा. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आमकां म्हाका डेअरीचो विशय लागता. डेअरीचो हांव म्हणटा की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचो उपयोग डेअरी जो प्रायस दिता शेतकऱ्यांक तो प्रश्न आसा आनी तो विशय म्हाका लागता. हांवें एकूच पॉयंट विचारला की विल यू कन्सिडर यू जस्ट हॅव टू टेल मी विल कन्सिडर इफ यू डोंट वॉन्ट टू कन्सिडर इट्स ऑप्शन ऑफ द मिनिस्टर. त्यांच्या खात्याकडे फक्त संबंधित पॉईंट ऑफ नागरिक- ऑर्डर काडटा म्हणटा श्री तो नरेश ताका सावळ. हायवेर लागता ताका फक्त डेअरी लागता प्रायसाचे. असेंब्लीन फाटल्या असेंब्लीन सरकारान डेअरीवाल्यांक सांगलें की तुमी दुधाचो रेट कमी करा म्हणून, पूण त्या लोकांनी रेट कमी करूंक ना. वयल्यान 3 रुपया वाडयले, तेंच्यांनी वाडयल्या तेजेर तुमी कितें केलें आनी कित्याक वाडयले तेंच्यांनी? सर रेट कॉम्पिटिटीव आसा. हांव वाचून दाखयत तुका. स्टँडर्डायज मिल्क जो 4.5 आसा त्याचो 40 रुपया आसा. तुका सांगता अमुलाचो 42 रुपया आसा, आदित्याचो 44 रुपया आसा आनी आरोग्याचो 44 रुपया आसा. फूल क्रीम मिल्क जे 6 पेटाचे आसा ते धरले जाल्यार वारणा 50 रुपया आसा, गोकुळ 49 रुपया आसा, अमूल 46 आसा आनी गोवा डेअरी हो एकूच रेट गोवा डेअरीचो 48 रुपीज आसा. आनी दुसरो सांगता जे काव मिल्क आसा 3.5 फॅटाचें तो महानंदा 40 रुपया आसा, वारणा 40, गोकुळ 38 आनी गोवा डेअरी 36 आसा. बिकॉज आयक बरें ते बाकीचे रेट नाका. आं? फक्त असेंब्लीन फाटले बॉडी तुम्ही सांगले, सरकारान सांगले की डेअरीक आमी सांगतले की तेंच्यांनी 1 रुपया तेंच्यांनी रेट कमी करपाक जाय, बट ते तुमचे ऐकले ना तेंच्यांनी. वयल्यान रेट तेंच्यांनी वाडयलो, 3 रुपया वाडयले. तुम्ही तेंचे कितें केलें? 3 रुपया वाडोवना. दाखय न्ही म्हाका खंय वाडयले ते. वाडोवना रेट. 3 रुपया वाडयले तेंच्यांनी. पळय रे रेट 40, 48, 36, 33 आसा. तो कळूना खंयचो वाडयला तो. वाडयल्या खंयचे ते सांग मरे तूं. श्री सुभाष फळदेसाय. तर आता